नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। दिल्ली भोंवडेर मुख्यमंत्री मेळटा वेगवेगळ्या मंत्र्यांक मांडटा गोयचे प्रश्न। गोयच्या मायनिंग प्रश्नात लक्ष घालचे म्हण खण मंत्र्यांक विनवणी। ओलो आनी सुको कोयर वेगळो दियात, ना जाल्यार कोयल उखलचे नात। मडगांव नगरपालिकेची जाहीर शिटकावणी। फोंड्या आमिगोस ते खाणेपार हायवेचो सर्व्हिस रोड 2 दिसाच्या पावसांतच काबार। रस्त्याक गेल्यात वेरो, फोंडकुला पळोवन दिसता भिरांत। रस्तो सारको करचो म्हण थळाव्यांची मागणी। एडव्होकेट जनरल आदोगाद देविदास पांगमान शेनवारा घेतलो ताबो। आपले पद फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर वापरतलो, स्वताच्या हिता खातीर न्हय, एजीन केलें स्पष्ट। आनी जगातलो सगळ्यांत पोरनो फुटबॉल टुर्नामेंट कोपा अमेरिका सुरू। यजमान ब्राझीलाचे उक्तावणात जैत। दिल्ली भोंवडेर आशिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वेगवेगळ्या मंत्र्यांक मेळूंक बिझी आसा। मंत्र्यांक मेळूंक गोयचे प्रश्न तडीक लावपा विशीं तो चर्चा करता। शेनवारा तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो। रेंव काडपाचो आनी दर्यादेगावेल्या शेकांचो विशय मांडलो। पश्चिम घाटांतल्या सैमीक नदरेन संवेदनशील आशिल्ल्या वाठाराविशीं राज्याची भुमिकाय नदरेक हाडून दिली। खणमंत्र्यान गोयच्या मायनिंग प्रश्नात लक्ष घालचे म्हण विनवणी। दिल्ली भोंवडेर आशिल्लो मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांक वेगवेगळे विशय घेवन मेळत आसा। शेनवारा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो। रेंव उत्खनन आनी शेकांच्या विशया वयल्यान राज्याक कसो त्रास जाता तें ताका सांगलें। पश्चिम घाटांतले संवेदनशील वाठाराचेर राज्याची भुमिकाय मांडली। खणमंत्री प्रल्हाद जोशीक मेळून गोयच्या मायनिंग प्रश्नात लक्ष घालपाची विनवणी मुख्यमंत्र्यान केल्या। टॅक्सटायल्स मंत्री स्मृती इराणीक मेळून गोंयांत बिझनेस आनी नोकरेच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपा विशीं चर्चा केली। गृहमंत्री अमित शाह, जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावताकूय मुख्यमंत्री सावंत मेळ्ळो। एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांकाक पेडणे सरकारी कॉलेजीच्या कॅम्पसाच्या उक्तावणाचें निमंत्रणूय दिवन आयलो। ताचे बरोबर आयटी, एनआयटी, जीयू विशीं चर्चाय केली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ओलो आनी सुको कोयर वेगळो दियात, ना जाल्यार कोयर उखलचे नात म्हण मडगांव नगरपालिकेन जाहीर केला। सोमारच्यान हो नेम लागू। मडगांव नगरपालिकेन कोयर उखलप्यांकडेन बसका घेवन तांकां ऑर्द दिल्या। फोमेंतोनय सोनसड्यार मिक्स कोयर घेवचे ना म्हण नगरपालिकेक स्पश्ट केला। 2014 मडगांव नगरपालिकेन लोकांक ओलो आनी सुखो कोयर वेगळो दिवपाक 2 वेगळी डस्टबिनां दिल्ली। मात मडगांवकारांनी ताजो केन्ना उपयोग केलोच ना। आतां सोमारच्यान तांकां कोयर वेगळोच दिवचो पडटलो, ना जाल्यार नगरपालिका कोयर घेनासतना चल्ली। आज आमी मिटींग घेतिल्ली आमचे गार्बेज सुपरवायझर्स आनी डोर टू डोर वर्कर्साची की मंडेसान सोमारसान सेग्रिगेटेड गार्बेज कलेक्ट करप। म्हणजे वेट ती वेट जाल्यार आनी ड्राय सेपरेट। म्हणजे ड्राय सेपरेट म्हणल्यार आमी फक्त मंगळार आनी शुक्रार ड्राय घेवपाचें ठरयिल्लें आसा। सोमारच्यान फक्त वेट वेस्ट कलेक्ट करपाचें आनी अशी आमी ती इन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर आनी आमचे डोर टू डोर गार्बेज वर्कर्स आसा तांकां दिल्ली आसा। म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तुमकडे कलेक्ट करपाक आमचे मनीस आसा आनी ती हे करून तुमी प्लांटार धाडपाचे। प्लांटार तर कित्याक लागून हे घेतला ते सेग्रिगेटेड इश्यू जाला। MSW रुल्स 2016 ते सारके इफेक्टिवली इम्प्लिमेंट जावपाक। सोनसड्यार गार्बेजीक उजो लागलो तेन्ना नगरपालिकेचे दोळे उघडले आनी तांकां लक्षांत आयलें कोयर एकठांयूच येता म्हूण। आनी तेन्नाच नगरपालिकेक दिसलें की आतां 2016चो MSW कायदो लागू करचो। ड्राय गार्बेज 2दा केली म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, इट कॅन बी व्हेरी वेल मॅनेज्ड। 2दा आमी ती दवरपाक शकतात आनी विकाक 2दा दिवपाक इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लेम। बट वेट गार्बेज हॅज टू बी कलेक्टेड एवरी डे, अदरवायज इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लेम। आय होप फ्रॉम मंडे द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट आनी हे सेपरेटली जी व्हरतात ती भायर व्हरून ती मिक्स करपाना।
सेकंड गुड थिंग विच म्युनिसिपालिटी हॅज डन आमकां लेटर आयला सोसायटीक आषाढ सोसायटीक आय होप दॅट सगळी सोसायटीक ताणें धाडलां की each society should manage their own wet garbage. ताजे खातीर ते कंपोस्टिंग बी तुमी करात म्हण. For that likely in the near future we are going to take meeting. This is a very very good move. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. फोण्या आमिगोस ते खांडेपार हायवेचो सर्व्हिस रोड 2 दिसाच्या पावसातच खचलो. रस्त्याक अक्षरशः वेरो गेल्यात. फोणकुलां पडल्यात ती पळयत जाल्यार भिरांत दिसपाची. आत्र्या पयऱ्यान ह्या रस्त्यार कितें ना कितें चालूच आसता. सरकारान हाजेर लक्ष घालून रस्तो सारको करचो नाजाल्यार वोगी रावचे ना म्हण थळाव्यांची शिटकावणी. लोकांक ही आतां पळया तुमी फाटल्यान माती दिसता ती हांगसर गटर नासल्या कारणान सगळी ही माती रस्त्यार येता आनी पावस मोठो पडलो म्हणटकीर चडूच माती येता. लोकांक कांयच कळना ही रस्तो उस्तीर आसल्या कारणान लोकांक कळना. लोक सायड मारपाक ओवरटेक करपाक वयता आसतना हांगसर आमचे 2 जाण पडलेले आसा ते मातयेचेर. हांगसर आजून पासून कोणूच इंजिनियरान पांय धुवना ना पळोवना पासून येता हांगसर काय ना येता कांयच खबर ना. हांगासर रस्तो हो जालो तो एकदम डेंजर जाल्लो आसा आनी जर हेजो व्हडलो मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता हेजे फुडें सांगपाक जायना. तेजे पयलीं हांव मागता ह्या इंजिनियरा कडेन की बेगीच्या बेगीन हांगसर ती माती काडची. हांगसर सायडीन गटर जाल्यार गटर मारचो. ती जशी जी माती जी आहा ती सकयल येवची न्ही रस्त्यार येवची न्ही. प्रेसिडेंट ऑफ खांडेपार काल तुम्ही पळयलां आसतलें की नॅशनल हायवे रोडाक जो सर्वीस रोड आसा ताका भयंकर मोठो क्रॅक पडलो. आमचे PWDचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर सांगता की इट इज अ नॅचरल फेनोमेना. इट वॉज क्वायट एक्सपेक्टेड. जर तुमकां इतलें जर खबर आहा एंड इफ यू आर एक्सपेक्टींग दीस टायप ऑफ वर्क जाल्यार आमकां सांगा की आजुनूय कितें कितें खेचपाचें आसा आजुनूय कितें कितें कोसळपाचें आसा जेणे करून आमी सगळे जे नागरीक आनी जे येवपी वचपी लोक आसा ते आमी प्रिकॉशन घेतले. तुम्ही यमयाराचेर चादर घालपाची गरज ना. तेंच्यो ज्यो चुको आसा पळय न्ही तांकां धारेर धरपाची गरज आसा. तुम्ही नॅचरल फेनोमेना म्हणटा आनी तेंगेली चूक तुम्ही लिपयता. हांव आमचे जे डायनेमीक CM आसा बाब प्रमोद सावंत तेणें हेचेर लक्ष घालचें. जर तुमी अर्दवरान जेवण आनी एक विमान अरेंज करूंक शकता एअर फ्लायट अरेंज करूंक शकता न्ही जाल्यार मातशें खांडेपारान येवन नजर घाला की खांडेपारान कितले अंधाधुंदीचो कारबार चल्ला तो. खंयचो सर्वीस रोड सारको ना. गटर ओवरफ्लो जावन रस्ते व्हांवून चल्ले खेचून चल्ले. हेज्या पयलीं की कोणी गाडी भितर वचून मरत जावं कितें फटाल जावच्या पयलीं तुमी लक्ष घालचें. आनी जे इंजिनियरांचे नेग्लिजन्स आसा जो आमी टायम टू टायम आमी मिडियाचेर हाडलेलो आसा हायलायट केल्लो आसा इशू. लास्ट 2 वर्सांनी आमी इशू हायलायट करता पण सगळेच नजर अंदाज केले. आतां तरी PWD मिनिस्टर जो आसा जो नवीन आसा तेणे तरी आतां लक्ष घालून हे सगळे भरकटलेले जो वेव्हार आसा तो जाग्यार घालचो. टायम्स ऑफ इंडियाचो राज तिलक नायक गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेचो नवो अध्यक्ष जालो. फुडल्या 2 वर्सां खातीर कार्यकारिणीची वेंचणूक संघटनेचे कचेरेंत जाली. इलेक्ट्रॉनिक मिडियांतल्या पत्रकारांक संघटनेचे वांगडी करपा खातीर पयली यत्न करतलो. तशेंच पत्रकारितेंत नवेच येवप्यांचेर जावपी अत्याचारांचेर उपाय काडटलो म्हण नवो अध्यक्ष सांगता. जे न्यू कमर येता जे न्यू कमर जे आतां कॉलेज पास करून जे ह्या फिल्डान पांय दवरता तेंचो खूब छळ जाल्लो आसा आनी आमचे नदरे काडून दिल्लें आसा टायमान अगेन. तेजेर आमी तोडगो काडपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच आनी दुसरो प्रश्न आसा तो इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हे आमचेच भाव हे ते भायले ना. सो हेका लागून आमी पूर्ण प्रयत्न करतले. वी वील सेट अप अ कमिटी व्हेरी सून एज सून एज वी टेक चार्ज फ्रॉम द प्रेझेंट कमिटी. आमी वी वील सी दॅट वी फॉर्म अ कमिटी 3 मेंबर वॉट एवर वील फॉर्म अ कमिटी एंड वी वील सी दॅट दे आर एब्झॉर्ब्ड इन गुज. टोटल 205 वोटींग जाली. ही फाटल्या कांय वर्सांतली हायस्ट वोटींग. 205 ही हायस्ट वोटींग जाल्या आदले तेंची आनी तेतून 2 मतां जी आशिल्ली ती बाद जाल्या इनवॅलीड ठरयल्या. ओन्ली 203 कावंट जाल्या. टोटल पर्सेंट जाल्या अरावंड 67%. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. ॲडव्होकेट जनरल आदोगा देविदास पांगमान शेनवारा ऑफिसाचो ताबो घेतलो. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत सोमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पांगमाचे नाव जाहीर केले.
आपले पद फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर वापरतलो, आपूण हे पद एन्जॉय करपाक घेवंक ना म्हण एजी उलयलो. आदलो एजी आदोगाद दत्तप्रसाद लवंदे आशिल्लो. After taking over as an Advocate General, now my whole endeavor would be to streamline all the aspects of litigation, and as far as possible, we will have to smoothen the entire system. We'll have to see why there are delays, etc., and that will be my first priority. My whole task would be to ensure that the Constitution is upheld and no constitutional provision, or for that matter any legal provision, would be in any manner bent for whatsoever reason. The interest of the state and the interest of the public will be the first and the only thing which will be there in my mind. And I have not taken this post to enjoy this post. My whole endeavor would be to exercise whatever powers and perform whatever duties which have been conferred upon me by the state in the best interest of the state, and whatever powers I have as a constitutional authority will be exercised in the interest of public, and I am sure that I am not going to enjoy this as a power. उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांनी गोवा मायल्सा आड आवाज चोडोवंक सुरवात केली. ॲप हाडून सरकार खंय भायल्यांक तेंको दिता, गोंयकारांचे सरकाराक पडिल्ले ना म्हण कुडतरेचो आमदार आलेक्स टॅक्सीवाल्यां बरोबर मिडिया कडेन उलयलो. मायनिंगेंत भायले आयले म्हण खंय मायनिंग बंद पडलें, टॅक्सीत भायले येवन खंय पर्यटन सोंपतले म्हण आलेक्साचो आर्ग्युमेंट. टॅक्सीवाल्यांक माफिया म्हणटात म्हण फुडल्या सप्तकांत टॅक्सीवाले मोर्चा काडटले. पायलट बस संघटनांनी तेंको दिवचो म्हण आलेक्साची मागणी. टॅक्सीवाल्यांनी पणजे बसका घेवन गोवा मायल्सा आड आवाज चडयलो. मुख्यमंत्री तांकां मेळना म्हूण तांचो आरोप. माफिया म्हणटा जाल्यार तुमी आरटीओ कंप्लेन करूंक जाता अलॉंग विथ द स्लीप. तेजेर गाडयेचो नंबर आसता आनी तेजेर सगळे डिटेल बरयले आसता. जर आमी ओव्हरचार्ज करता जाल्यार सीएम म्हणटा आमकां आतां आमी गोवा मायल्साक जॉयन जावपाचें म्हणून, कित्याक आमी ओव्हरचार्ज करता म्हणटा तो. आमी सीएमाक हेच्या पयलीं सांगलां आनी आतांय सांगता आमी की आमी ओव्हरचार्ज केन्नाच करूंक ना. आतां जे तुमी पळयलां आसतलें फेसबुकार कोण कमेंट करतात, कोण लायक करतात, कोण शेअर करतात, कितें करतात. हांव तांकां हांगा प्रेसाच्या माध्यमान विचारूंक सोदता कितलेशे जाण टॅक्सी यूज करतात. An online campaign being unleashed against us to call us mafias. Campaign which is being launched against us is primarily aimed at introducing cab aggregators in Goa. टॅक्सीवाल्यांक माफिया म्हणचे न्ही. सरकार भायल्यांक तेंको दिता, भायल्यांक खातीर खणी बंद पडले, आतां पर्यटन बंद पडटलें म्हूण आलेक्साचो आर्ग्युमेंट. मायनिंग बिझनेस बरें चलतालें, टेम्पो पांच जाल्ले बरें चलतालें. मागीर कोण येयले, अग्रवाल सगळे कोण यूपी सगळे येयले आनी मागीर बंद पडले. तुका जाय बंद पडलें, टुरिजम बंद पडलें, तुका जाय मर्डर जालोल्यो, तुका जाय मागीर कोण येवन रस्त्यार रावन न्हिदलो, टॅक्सी ड्रायव्हरान तूं कोणा रेप केल्लो गाडयान तूं जाय तुका, आनी मागीर टुरिजम इंडस्ट्री काबार जाली जाय. फूल स्टेप आमगे सायलंट प्रोटेस्ट आहा आनी जायना जालें जाल्यार मागीर नेक्स्ट स्टेपाचेर वयतले न्ही. तुका माफिया मातशें म्हणा काय, हांव माफिया सपोर्ट करता म्हणा काय मातशें देवा खातीर आनी कितें सांगाय. टॅक्सीवाल्यांनी वार्का पंचायत आणि लागसरच्या हॉटेलवाल्यांकडे बसका घेऊन गोवा मायल्साक विरोध केलो. गेले गॅस तुम्ही हॉटलाको एम काल्या कोणा इतले गोवा मायल्सा आमी सांगूंक सोदताय. मुगे हिसपान मिटर घेवन भाड मारपा व्हडलो प्रॉब्लेम ना, पूण आमकां गव्हर्मेंट गॅझेट रेट आहा तशी मेळों जाय. Our side that we are supporting the local taxi drivers, local self-employed taxi drivers who are there outside our resort. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आणि भीमा पाटील. नौदळ एअरफोर्स आर्मीत वचूंक गोंयकारांनी फुडें सरचे, ह्या क्षेत्रांत नोकऱ्यो भायर सरल्यात ताजो लाव घेवचो म्हण रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायकान उलो मारला. अंदू संवसारीक योग दीस भारतांत योगा फॉर हार्ट म्हण मनयतात अशेंय ताणें सांगलें. संवसारांतलो सगळ्यांत मोठो चॉकलेट केक करपी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करप्यांक प्रमाणपत्रां दिवपाच्या कार्यावळी उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. सगळ्या आमच्या गोंयकारांक, सगळ्या युथांक हांव अपील करता की फाटीं रावूं नाका.
आर्मी नेव्ही एअरफोर्साक जॉईन जायात ते बरे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी थंय आसात. त्यामुळे 2700 वेकन्सी ज्यो आसात त्यो आज आमी डिक्लेअर केल्ल्यो आसात. त्यामुळे तेणी सगळ्यांनी वचचे आणि बरो कॅडेट देशा खातीर कितें तरी सर्वीस दिवपाक ताणें फुडें सरचें आणि आपल्याय एक जॉब ह्या माध्यमांतून न्हय पूण तो दोनूय गोश्टी तातूंतल्यान जाता. जॉबूय जालो आणि देश सेवाय जाल्या अशे पद्दतीन ताणें भितर सरचें अशी अपील करता. अनु योगा फॉर हार्ट. एक वर्स आमी कॅन्सरा खातीर योगा फॉर कॅन्सर, योगा फॉर डायबिटीज आणि ह्यावेळी जे वर्स जे आसा ते योगा फॉर हार्ट. म्हणजे लोकांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवन योगाच्या माध्यमातून योगा करून जे काही आमकां हार्टाच्या बाबतीत जे कितें प्रॉब्लेम आसा प्रॉब्लेम हातूंतल्यान प्राणायामांच्यान योगा करून पयस करूं शकता असो एक मॅसेज त्या हातूंतल्यान ह्या वर्सा आमी घेतले. एक गिनीज बूक ऑफ रिकॉर्ड हातूंत वतात आणि जातो 1345 kgs मळपाय केक जाता. खरोखर आमच्या खातीर खूब बरी गोश्ट आसा आणि हांव ताजें अभिनंदन करतां, कॉंग्रॅच्युलेट करतां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग संघटनेन सरकाराच्या कॅझिनो धोरणाचो निषेध केला. जुगाराक भायर मारपाचे सोडून मुख्यमंत्री खंय पालव दिता. कॅझिनोच्या जायरातीकय संघटनेन हरकत घेतला. एके वेबसायटीर गोंयांत चलयां मेळटात म्हण जायरात आसा. ताजेर पुलिसेन एक्शन घेवची म्हणूनय संघटना मागता. Last week it was very shocking that the Chief Minister said that they are going to promote casinos for tourism. AAG strongly condemns this decision and will oppose it tooth and nail to promote gambling for tourism. Gambling is not nationalism to promote it. In fact, we have the Goa Gambling Prevention Act, whose main objective is to prevent gambling. Another statement that the Chief Minister has made is that the government is going to form certain zones, earmark certain land for casinos. Now this we strongly oppose. The government should have first done a study and seen how this economic activity has destroyed Goa. The Goa Gambling Act prevents advertisements of gambling, but casino ads are allowed by the government, and government goes on making legislation after legislation to support the casinos. But today we got a website where they are saying how the girls are available in Goa. It is called Hook Travels, and they are openly saying how you can do gaming, how you can get girls, where you can get local girls, where you can get tourist girls, which are the places like where you have these parties, where you have certain places. So all these, it's called hookuptravels.com, and we demand from the police to register an FIR against this website wherein girls in Goa are put up for prostitution. $25 लाख खर्च करून पावसा पयलींची कामां मडगांव नगरपालिकेन केल्यांत म्हण केल्ल्या दाव्याचेर शॅडो कावन्सिलान दुबाव उक्तायला. एका पावसान खंय गटार भरून उदकाचे कारंजे वयर सरल्यात. नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती सांगता पयल्या पावसांत खंय अशेंच जाता. ते भायर सिवेज खात्याक बोट दाखोवपाक ती विसरली ना. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान टोटल 25 लाखाचे डिसिल्टिंगाचे काम टेंडर केल्लें आसा इन पीसीस, पूण टोटल व्हॅल्युईंग 25 lakhs. आनी हें डिसिल्टिंग फक्त रोड सायड ड्रेन्स, स्मॉल ड्रेन्स आहा ते, धाकटी ड्रेन आहा ती. व्हडली जे नाला बी आसा ते वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जावं PWD हांकां सोंपयल्ले आसा डिसिल्टिंग करपाक. आतां आमकां एक जाण जावपा जाय की आतां 25 लाख म्हणल्यार 1 लाख एक वडा हिशोबान जालो जाल्यार हे 25 लाखाचें डिसिल्टिंग केलें खंय. आज एकूच पावस पडटींग आसा, सगळे कडेन आमकां दिसती पडटा की गटर्स चोक जावन रस्त्यार उदक भरलें आहा.
वच कडेन चेंबरांतल्यान देखून उदक येता भायर सरता आमकां दिश्टी पडटा. सो तेन्ना हे 25 lakhs स्पेंड केल्या खंय हें म्युन्सिपालिटीन पयलीं सद्दां आमकां सांगपा पडटा. आमी आनीकूय आमी एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, अपील करपाक सोदता म्युन्सिपालिटीक, आय मीन जे आमचे मडगांव म्युन्सिपालिटीचे जे लोक आहा तांकां, की तांणी आपल्या कावन्सिलरा कडेन एक विचारचें की 1 लाख जो त्या वॉर्डाक सँक्शन जाल्लो आसा ह्या टेंडरा मार्फत, जाल्यार ते खंयचे ड्रेन्स तुमी आमकां लिंक करून दिल्या काय म्हणटा त्या वॉर्डांतल्यान. नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती सांगता पयल्या पावसांत खंय अशेंच जाता. सो यू नो इट इज समथींग वीच इज ऑब्वियस इन द मनसून की आमचे कडेन कितलीं झाडां आसात, पालो आसात, बरें लोकूय बी कितें कितें उडयतात, खंयच्यान तरी प्लास्टीक उडून येता. सो दीस इज बाउंड टू हॅपन. आय थिंक वी नीड टू बी प्रिपेर्ड. पीपल जस्ट डू नॉट नो द डिफरन्स इन ऑल द ऑथॉरिटीज. कोण काम करता तें सिवरेजाचें काम, सिवरेज शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जर तांणी काम. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. फोमेंतो मिडियान वेंचणुके वेळार दवरिल्ले मतसंग्राम सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां दिलीं. तातूंतल्या एका लकी विजेत्याक टीव्ही फावो जालो. हे सर्तीच्या उफाट प्रतिसादाक पळोवन फोमेंतो मिडियान जी फॉर जिनियस येवजण सुरू करतले म्हण जाहीर केलां. फोमेंतो पब्लिकेशनच्या गोवन वार्ता आनी भांगरभूंय ह्या तिनूय प्रकाशनाच्या उपक्रमाचो पब्लिकाक वाचकांक बरोच फायदो जातलो. कारण तांकां निवडणुकीच्या काळान ह्या कुपनाद्वारे बरी नवीन आनी न खबर आशिल्ली म्हायती मेळटली. आनी त्या बरोबर वाचकांनी ही बक्षिसां जिंकलेली आसा. This is about the election contest which was running on all our 3 dailies, the Goan Varta and Bangarbhoi. We had an overwhelming response with entries pouring in across Goa. We've done a draw today, and there are about 20 consolation prizes given, and one winning bumper prize is an LED TV, which is just given away by the chief guest. फोमेंतो मिडियाचे 3 पेपर आसात. गोवन वार्ता, द गोवन आनी भांगरभूंय. ह्या तिनूय पेपरांनी आमी 60 दीस 60 कुपनां भरपाक दिलीं लोकांक. कांय 60 प्रश्न आशिल्ले, तांणी तांच्यो जापो 2 वा 3 उतरांनी दिवच्यो पडटाल्यो. तातूंत 10 स्पेशल कुपनां आशिल्लीं. आनी फाटलो इतिहास, फाटलो राजकीय इतिहास गोंयचो बांदोडकार धरून आज मेरेन, तो सगळो इतिहास त्या प्रश्नांनी आयला. कोपा अमेरिका हो जगांतलो सगळ्यांत पोरनो फुटबॉल टुर्नामेंट शेनवारा फांतोडेर ब्राझीलांत सुरू जालो. उक्तावणाचे मॅचींत येजमानांनी बोलिव्हियाक 3 गोलांनी मारले. ह्या वर्सा अमेरिकाचे 46वें वर्स आनी साऊथ अमेरिकन रिती प्रमाण हे सर्तींत गेस्ट टीम म्हण कॉन्टिनेंटा भायले पंगडूय वांटेकार जाल्यात. ह्या कोपांत कटार आनी जपानय खेळटना आमकां दिसतले. С огромным количеством замен. Подача, скидка, тем временем Бразилия. Penalti. A la pelota de Coutinho. Puede ser el primero. Philip que toma las riendas. El disparo de Coutinho, se ve nervioso. Coutinho, gol. В матче, в котором у них намечались серьезные трудности. Но начало второго. И вот хороший перевод мяча направо. Вот это неплохо. Продолжают атаковать бразильцы. Подача, пустые ворота. И счет становится 2-0. Это все тот же Филиппе Каутиньо, на которого он прима и требует к себе особого внимания. В то время как здесь даже большие звезды работяги. И вот смотрите, что творит работяга. Эвертон, который только вышел на замену и уже сотворил по-настоящему крутой гол. Под разговоры о Неймаре и о том, что без него сборная Бразилии лучше, Бразилия забивает очень красивый мяч и доводит простую победу до крупной. 3-0. 3-0. И Эвертон выполняет. Команда, напомню, к 22-й минуте проигрывала 0-3. Она с удовольствием означает. Речь, конечно, не только о футболе. Здесь уже почти 40 лет проходят и другие. 21 марта на стадионе Морумби в
в присутствии. Это просто невероятно. Филипп Луис, прострел и мяч. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.